डायरेक्ट म्हणता तू पानार नका बरं ते आम्ही सांगू व्हिडिओ स्टार्ट मिक्सर लावची ना मगे मस्त व्हिडिओ स्टार्ट करता. सो हे गाईज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सगळ्यान पयली हॅप्पी नागपंचमी तुमकां सगळें. सो आयज आसा नागपंचम पातोळे खावपाचो दीस. सो आमची सद्या सकाळच्यान गडबड जी आसा म्हाजी आनी मम्मीची ती चालू आसा. सो हांव जस्ट न्हांव धुवन येयला. सो मम्मीक म्हटलें ड्रेसअप बीन करता. ड्रेसअप म्हटल्यार सिंपल जो रेगुलर ड्रेस खंय वयतना घालता तोच घातला हांवें. ओके कारण घरच्या घरात आसतलें खंय वचपाची गरज ना तेका लागून. आनी तेज्या भायर न्हालें धुलें आनी आतां पुजा करपाची उरलेली आसा. पुजा करून घेतल्या. मम्मीन ऑलरेडी वात बीन दाखोवन जाल्ली आसा तिची. आतां हांवूच उरला. सो तिका म्हटलें गडबडीन असो ब्लॉग पयलीं स्टार्ट करता तेच्या मागीर पुजा करून घेता आनी तेच्या मागीर ब्रेकफास्ट करया आनी मागीर जेवणाची गडबड नाय. तुमी समजूं शकता आतां नागपंचम म्हटल्यार सामकी गडबड आसता. पातोळे कर हे कर ते कर आनी आमचे पातोळे आसा आयज कारण बऱ्याचशा जाणांचो हौसो सुद्दां आसता आयच्या दिसा. सो आमच्या मामा गेलो म्हटल्यार मम्मीच्या आई गेलो आयज हौसो आनी आमचो जो आसा ना आमचे पातोळे. सो मम्मी थोडेशे एक्स्ट्रा पातोळे करता कारण मामा गेले सायडीन दिवपाक. पयलीं हौसो बीन घेवन येताली अशी मामा गेली सायड म्हटल्यार लागीत आसा मामा गेले म्हाजे तेका लागून. सो हौसो बीन घेवन येताली बट आतां तितली कोण हौसो घेवन भोंवना. पूण रेअर अशी आसा जी हौसो प्रत्येकाच्या घरान दिता व्हरून. ओके सो अशा तरेन आसा. तर हे पळय गॅस गळटा. गॅस बीन बांदूंक ना. पयलीं म्हटल्यार पुजा बीन करून घेता आनी मागीर किचनान मम्मीक हेल्प करतना गॅस म्हटल्यार बांदूंकूच जाय कारण मागीर किचनान गॅस हे जाता न्हू तेका लागून. सो अशा पद्दतीन आसा. तर चला आयचो व्हिडिओ जो आसा तो फूल पळया तुमी आनी पॉसिबल जालें जाल्यार हांव नेबर काकी गेलो तुमकां नागोबा दाखयतलें. तर हांव नेबर काकी गेलें जाल्यार तुमकां तेंचो नागोबा शुवर दाखयतलें आनी पॉसिबल जालें जाल्यार हांव संजून सर म्हाका फोटो म्हटल्यार धाडलो सपोज तेंच्या नागोबाचो जाल्यार तो सुद्दां ऑर तेच्या भावान जर धाडलो सपोज जाल्यार तो तुमकां दाखयतले. ओके फोटो घालतले. सो चला तर काय सगळ्यान पयलीं पुजा करून घेता आनी देन मागीर सगळी सुरवात. ओके चला. तर काही सांगसर म्हजी न्हय पुजा बरे तरेन जाल्ली आसा. पुजा करून घेतली हांवें आनी प्लस तेच्या पयलीं मम्मीन पुजा करून घेतलेली. सो वात बीन तिणी दाखयल्ली बरी फुलां बीन घातलेली. म्हटल्यार काल आमी एक्चुली न्हय फुलां घेवन येयल्ली कारण न्हय हांगसर एकदां दसवंतीची फुलां बीन मेळत ना तेका लागून पुजा करपाक मागीर प्रॉब्लम जाता. फुलांच नासता. सो तेका लागून काल आमी मार्केटान गेल्ली न्हय तेन्ना फुलां बीन घेवन येयल्ली. ब्लॉग कांय शूट करूंक ना. ओके सो तेका लागून तर अशा तरेन पुजा जाली आनी तिकली पळय म्हाका खंय खंय लागले सामकी. सो आतां हांव ब्रेकफास्ट करून बीन घेता आनी तेच्या मागीर व्हिडिओ जो आसा न्हय तो कंटिन्यू करता. ओके सो मातसो बरो ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर फुडली प्रिपेरेशन कशी कितें करता न्हय ती दाखयता तुमकां आनी मम्मीकूय मागीर दाखयता. हाय हॅलो करूंक सांगता तिका. सद्या मातशी ती किचनान बिजी आसा तेका लागून. ओके चला तर सद्या हांगसर न्हय टायम सांगपाक गेले न्हय 11:30 जायत येयली आनी हांगसर हो पळयात मम्मीन न्हय रोस सुद्दां करून घेतलो. म्हटल्यार जस्ट खतखतो येयलो काय मागीर रोस जो आसा न्हय तो आमचो रेडी. अशा तरेन हो पळयात चण्याचो रोस आनी तेच्या भायर न्हय सायड बाय सायड मम्मीन हांगसर न्हय पातोळ्याचें पीठ सुद्दां बऱ्या तरेन मळून घेतलें आनी तें मळून मातशें दवरला तिणी म्हणजे आमकां पातोळे मागीर करूंक गावतले न्हय तेका लागून आनी टायम जो आसा न्हय तो रोखडोच जाता तेका लागून. आनी प्लस हांगसर न्हय पातोळ्याचे तिणी हे चून बी जे आसा न्हय गोड बीन घालून ते सुद्दां हांगसर रेडी करून घेतलें. सो अशा तरेन किचनांतली सायड बाय सायड कामां सद्या चालू आसा. म्हणजे आतां आमी पातोळे करपाक बसतली. बीन करून घेतलो आनी सायड बाय सायड न्हय मम्मीन ही सगळी कामां करून घेतली. रोस रेडी जाता म्हटल्यार खतखतो येयलो काय तो ऑलमोस्ट जालो. सायड बाय सायड पीठ तिणी पातोळ्याचें मळून घेतलें म्हटल्यार मळून दवरला मातशें म्हणजे बरें जातलें मागीर. आनी तेजे भायर हें करून घेतलें कितें जाणा
सोय जी आसा ना ती गोड बीन तो एक हे करून घेतलो पग टायप. कारण टायम जो आसा तो रोखडोच वयता मागीर आनी ऑलरेडी 11:30 कितें तरी जाली. सो पातोळे करूंक बसता मातसो टायम मागीर रोखडो वयतलो. आनी कितें म्हणटा तशें आयज आमकां तशें कितें फ्राय बीन करूंक गावना. ना चपाती, ब्रेकफास्टाक आमी कितें खाल्ला, बिस्कीट खाल्ला, कारण आमकां चपाती बीन फ्राय करूंक गावना. मागीर सोय जी आसा रोसाची सोय ती आमकां भाजूंक गावना. अशें परत कापां बिपां तसलें काय आयज आमकां पापड बीन भाजूंक गावना. ओके, सो आयच्या दिसा भाजी नात खंय, सो ताका लागून काय भाजूंक गावना नागपंचमी. आनी अशे तरेन जेवण सद्या रेडी जाता. ओके, शीत तिणी करून घेवंक ना, शीत ती मागीर करून घेतली गरम गरम सामके. सो आतां पातोळे करूंक बसतली. दाखयता तुमकां कशा पद्दतीन पातोळे करता. जशे वर्सां करता तशेंच करतली, बट ह्या फावट चडूय ना कमी ना अशे तरेन करपाची आसा. सो हे पळयात सद्या किचनान मातसो तुमकां पसारो दिसतलो. अशा तरेन काम जें आसा न्हय तें सायड बाय सायड चालू आसा. नेक्स्ट काम जें आसा न्हय तें म्हाज्या हातीन येयल्लें आसा. हे पळयात हळदीची पानां जी आसा न्हय ती मम्मीन सांगलें फुसून घे, म्हणजे आतां आमी पातोळे करपाक बसतली तेका लागून. आनी अशा तरेन न्हय तिणी ऑलरेडी कट करून घेतले दोनूय सायडीनसून. हे पळयात. सो हे काम जें आसा तें हातीन घेतलेलें आसा हांवें, कारण ऑर्डर येयल्ली आसा तेका लागून. तर चला, आनी तेच्या भायर हांगसर तयारी चालू आसा. ही पळयात एक हाडून दवरता मम्मी. तर आतां हे फुसून घेतलें हांव, आनी तेच्या मागीर आमी पातोळे जी आसा न्हय ती करून घेतली. एक प्लेट दिया मम्मी, हे धांपून दवरया पयलीं. फुसून घेता म्हणसर हे मातशें बंद करून दवरया. आनी गोड मातशें उरला तें हांव हे करून घेतलें. तर हे पळयात पीड येल्लो कलर हा गावठी हळद घातलेली. तर गायज ही पळयात मम्मी हांगसर पातोळे तापडपा बसले. हाय करता तुमकां. सो विश बी केलें तुमकां. आनी जाल्लें आसा ऑलमोस्ट आमचें. सो आतां कितें म्हणटात तशें पातोळे तापडले काय जालें. हय, आयज भाजूंक बिजूंक कांय गावना न्हू. जातलें रोखडें. मम्मी थापडून दितली म्हाका आनी हांव भरून घेतलें. सो अशे तरेन फास्ट जातलें. आनी भायर इतलें कडक वत येयला ना, जबरदस्त सामकें. पावस मदींच काळोख करता आनी मदींच वत सोडटा. दाखयता पळयात. हे पळयात सद्या न्हय तुमकां दमट अशी दिसतली, पूण भायर न्हय अशें कडक अशें वत आसा. बरें कडकडीत वत सोडलां सामकें. हे पळयात हांगसून तुमकां ब्लर दिसतलें, कारण प्लास्टीक आहा न्हय तेका लागून. आनी कितलें कडक अशें वत आसा पळयात. ही अशा पद्दतीन. सो चला आतां हांवूय न्हय मम्मीक जॉयन जाता, पातोळे मातशें थापडून घेता. आनी मागीर फुडलो जो कितें प्रोसेस आहा तो मम्मीच करतली. शिजोवन बीन घेवप, हांव जस्ट भरून दितलें तिका. तर चला, आनी पिंजर पळया घामान खंयच्या खंय गेली सामकी. तर मागीर हांव रेडी जातलें प्रॉपर केंस बीन. सद्या केंसांक हात घालप ना, कारण मागीर किचनान काम आहा न्हय तेका लागून. तर चला. लागला कितला आला टायम गे. तर गायज हांगसर आमचे न्हय पातोळे बीन करून जाले, म्हटल्यार थापडून जाले म्हणजे प्रॉपर अशें जावंक ना. मम्मीन गॅसीचेर दवरला. आनी चप्पल दियात मरे. आतां आमी वयता काकीगेर. ही पळयात मम्मी वाटेक लागली, नेबर काकीगेर वयता. आनी कडक वत येयला पळयात. मम्मी राव मातशें 2 मिनटां.
कडक वध येयला पळयात. सो काकी गेल्या नागोबाग म्हटले पाया पडून येऊया आणि मम्मीचे कामूय आसा तेका लागून तेंचे झाले असतले पातोळे. काकी सकाळी लागले असते. सो दाखयता तेंचो नागोबा ही पळय अशी या झाले की पातोळे. बाहेर कडक वत पळय कसले घेऊन चल तेंका. सो हे पळयात आमच्या बरोबर ही येयले. चला या. सो बाहेर नाही हे पळयात कडक अशें वत येयला. तर आता आमी वयता हेंका पळयात कारण पातोळे आसा आमचे गॅसीर तेका लागून. व्हर तेंका सकयल. यो यो तूं यो चल. फाटोफाट येतात ती फाटोफाट. चल मम्मी गेली सकयल चल. पाऊस ना हे पळयात आमच्या फाटोफाट गेली आणि आमच्या फाटोफाट येयली ती. कितें गे मार तेका मार. सगळ्यांक मारता मगे ते. गरमी जाली सगळ्यांक मारता. आयचे वेदर बरें आहा न्हू स्काय बीन. सो गायज चला मागीर मेळटा तुमकां मातशें किचनांतले सगळें करून घेता. मम्मीक हेल्प बीन करता आणि मागीर व्हिडिओज आसा नाय तो कंटिन्यू करता. चला तुका कितें जाता तें पळयता. चिमो मारो 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 मारो. चला मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करता. गरमी जाली. सो टायम जाल्लो आसा 1:30 मायस जाला. सो म्हटलें जेवून घेवया. मम्मी म्हणपा लागली जेवून घेवया. सो ती किचनान आसा. तर आतां आमी जेवतली नाल्यार केन्नाय 1:30-2 अशें जातात. आयज बेगिना मातशी जेवया म्हटलें. सो कितें आसा आयज आमगे स्पेशल जेवपाक नाय तें दाखयता. नागपंचमीचें स्पेशल कितें आसा तें ओके. ऑलरेडी तुमकां एक्चुली खबरूच आसा तरी पण दाखयता. जेवून घेता आनी तेच्या मागीर फुडलो अपडेट पळोवया कसो कितें तें. मम्मी प्लेट्स घेवन गेली ती पळय. तर चला जेवून घेता. भूकूय लागली कारण आयज ब्रेकफास्ट सिंपल केल्लो नाय तेका लागून. चला तर सर सगळ्यान पयलीं हे पळयात पातोळे आसा आनी तेच्या उपरांत हांगसर आसा कसली भाजी गे दुदयाची न्हू. दुदयाची भाजी भरपूर अशें लोणचें आनी नाका पुरो. तेच्या उपरांत चण्याचो रोस अशा पद्दतीन आसा. नाही 5 or 5:30 जाले आसतली. मोस्टली 5:30 जाले आसतली. आणि व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांव आतां कंटिन्यू करता. सो म्हटलें व्हिडिओ एंड करया आणि जेवली बीन आनी तेच्या उपरांत मातसो रेस्ट केलो आनी तेच्या मागीर खंय ना खंय सोयरी जी आसा न्हय ती स्टार्ट जाली. कोण ना कोण येवपाक स्टार्ट जालो. जस्ट नाव सुद्दां न्हय सोयरी येयल्ली म्हटल्यार 3 जाणां येवन गेली. सो तेंचे वांगडा बसता च्या पिता मागीर गजाली थोडेशे हे करता म्हणसर असोच गेलो टायम. सो म्हटल्यार एटलिस्ट व्हिडिओ काळोख जावच्या पयलीं एंड करया मागीर थंय उरतलें हांव तेका लागून. आनी सद्या भायर आसा वातावरण खूब बरें आसा. सो जितलें जाता तितलें आयच्या व्हिडिओन हांवें कॅप्चर करपाचें ट्राय केलां. मेन चड अशें शूट करूंक गावूंक ना म्हाका. बट बरे तरेन हांवें जे हांव आनी मम्मी कशें कितें नागपंचम सेलेब्रेट करता तें तुमचे बरोबर शेअर केल्लें आसा. ओके सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करूं. दाखयता तुमकां कितें पळयात कशी बसल्या पळयात. हांगसर बसले पळयात. सो सगळी मंडळी आमची बसलेली आसा. सो चला तर बाय बाय.